हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो मोहिमेचो सागर जावन आसा आनी तेची सोबीतकाय आमचे भितर आसा. ती सोबीतकाय घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी अन्य भाशेन आमच्या देवाक दिन वाचूया. ओली ही नमा शकाराबान तलामा कोरोन दिला कराबा जे केरन तिला करा. ओरी हिकी नमा शोरोन तलामा सिखेत्र लांदे. ओरी हिरिबी शबरबरबान त्रोत्रमा सिखेत्र लांदे. अबरहांद्रोद्रमासी हिरिबिरिबी शबरबरबांत्रमासी केत्र लांदे. ओ थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. या दिसा पासत, या वेळा पासत, या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत तुका दिन वाजता. तेंच्या जिविता पासत, तेंच्या भुरग्यां पासत, तेंच्या वावरा पासत, दर एका तेंच्या देण्या पासत तुका वाखाणटा. कित्याक तूं तेंचो मोग करताय आनी तूं तेंकां सांबाळताय. देवा, तूं तेंचो मोग करताय. कोरीतकरांक पावलूची दुसरी चीट ओवेस्वर पयलो आनी 20वी ओळ आमकां कितें सांगता तें पळोवयात. कित्याक देवान केल्यान तितल्यो भासावण्यो ताचे सवे हय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे महिमेक आमेन आमी म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर पळयात कितें आमकां सांगता. भाग्यन पावलू कोरीतकारांक कितें सांगता तें पळयात. देवान केल्या तितल्यो भासावण्यो ताचे सवे हय जाल्यात. ह्यो भासावण्यो कोणा पासत आसल्यो मोगाच्या भाव भयणांनो? ह्यो भासावण्यो देवान केल्ल्यो ते आपल्या एकल्याच पुता पासत. आनी त्यो सगळ्यो भासावण्यो पूर्ण जाल्यो, हय जाल्यो, येस जाल्यो. जे कितें जुन्या करारान प्रॉफेसी जाल्लेली ती सगळी प्रॉफेसी जेजू बद्दल आसली आनी ती हर एक प्रॉफेसी पुरी जाल्या, येस जाल्या, हय जाल्या. देखून भाग्यन पावलू म्हणटा की आनी त्या पासतूच देवाक महिमा मेळोवच्या पासत आमी आमेन म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, सदांच मतीन दवरात. ज्या वेळार एक देवाचो संदेश तुमी आयकतात, एक देवाचें उतर तुमी आयकतात, एक देवाचें उतर तुमच्या कानार पडटा, त्या वेळार ज्या वेळार तुमी आमेन म्हणटात त्या वेळार ते उतराक तुमी हय म्हणटात. तुमी सत मानतात त्या उतराक आनी तुमी देवाक महिमा दितात. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमेन हो शब्द खूब म्हत्वाचो आसा, खूब म्हत्वाचो आसा. हय, ज्या वेळार एक उतार आमी आयकता, उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या दर एका उतरा वरवीं मनीस येता. आनी ज्या वेळार ते आमी आयकता आनी आमी आमेन म्हणटा त्या वेळार ते उतर मोगाच्या भाव भयणांनो पुरें जाता, येस जाता, हय जाता आनी आमी देवाक महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलेली हर एक उतरां जी जेजू क्रिस्ता बद्दल आसली ती सगळी पुरी जाल्यान. आनी तीच उतरां तुजे आनी म्हजे पासत आसात. कित्याक तो सामर्थ्यशाली देव आमचे भितर जियेता. क्रायस्ट इन मी, तो क्रिस्त जर आमचे भितर जियेता जाल्यार ती सगळी उतरां तिच्या जिवितान हय आसान पुरी जाल्यान जाल्यार तीच उतरां मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्याय जिवितान पुरी जाल्यात. सदांच मतीन दवरात. देवाचें हर एक उतर हें आमच्या जिवितान पुरें जाल्लेलें आसा, येस आसा, हय आसा. आनी ह्या उतरान वरवींच आमी देवाक महिमा दिता. देखून हर एका वेळार ज्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकता, एक देवाचो सेवक आमकां एक देवाचो संदेश दिता आनी एक उतार तो आमचे वर डिक्लेअर करता, त्या वेळार आमी आमेन म्हणूंक जाय. कित्याक त्या आमेना वरवीं देवाक महिमा मेळटा. आमी देवाक हय म्हणटा, हय हें उतर म्हजे पासत आसा, हय हें उतर म्हज्या जिवितान हांव स्विकारता. मोगाच्या भाव भयणांनो, खूब म्हत्वाची आनी देवाची उतरां. कित्याक देवाच्या उतरांचें मोल करूंक जायना. कित्याक ती हिऱ्या माणका परस वर्ती आसान. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता ही सर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली पूण देवाची सामर्थ्यशाली उतरां केन्नाच काबार जावची ना. ती सासणाच्या सासणान तगता. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतरां आमच्या जिवितान हय आसात, येस आसात. हालेलुया. कित्याक
देवाचो, मोग करुया पवित्र पुस्तकाचो, मोग करुया आमच्या देवाचो, कित्याक हेच जिवीत आसा आनी ही खुशालकाय, ही शांती आनी ही संतोष आसा. हालेलुया. थँक्यू जीसस. तुझ्या एका एका उतरा पासत हांव दिन वाचता, हय म्हणटा ही उतरां म्हज्या जिवितान पुरी आसा. जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुका हांव वळिता. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुकाच हांव वळिता. ओरेक म्हज्या खुशाल जिवितान, सोम्या तुकाच हांव आशेता. ओरेक म्हज्या सुख संतोषान, सोम्या तुजो सांगात सोदता. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुका हांव वळिता. बाबाक म्हजो उच्चारताना, सोम्या तुकाच हांव बोब मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता, दिमयेर पडोन नमन करता. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुका हांव वळिता. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुकाच हांव वळिता. स्वता वाटेन हांवें गेली, सोम्या दोयेन म्हाका शिकय. उतर तुजे सदां निसपाडून, कृपा तुजीच म्हाका लावय. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुका हांव वळिता. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां, सोम्या तुका हांव वाखाणटा. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन वाचता, रोजून गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुका हांव वळिता. बरी घडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिन
रोजून गिता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता ओरीक म्हज्या खुशाल जिवितान येता ओरीक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता बरी कोणी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासता रोजून गिता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता तुका हांव वर्णिता सोम्या तुका Viva Shandele Beshara Mandilala O Baria Badele Heri Lala Viva Shandele He Baradilele Karade Riba Shera Badele Lele Badeli Lala O Bare Seri Lala Lala O Hori Hira Bashe O Mashere हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तो आमचो देव आसा. ओह लई प्रमांत्रसे रिखित रमाहांत्र बुशिके लई प्रेमांतन आसाका. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर घेयात. पण ज्या वेळार आमी देवाचे उतर आयकता आमी देवा भाशेन जाता. आमेन. कित्याक तें तशेंच आसा. बायबल म्हणटा तो उतार म्हटल्यार जेजू क्रिस्त आसा. ते उतार म्हटल्यार जेजू आसा. आमेन. आनी ज्या वेळार आमी आयकता आमी तेचे भाशेन जाता. आमेन. जितले फावटी तुमी आयकताले तुमी तेचे भाशेन जाताले. आमेन. हे एक देवाचो गुण. जायतीं जाणां देवाची उतार आयकतात आनी म्हणटात कितें फरक आसा. ना आमी तेचे भाशेन जाता. आमेन. हर एका वेळार हर एका दिसा हांव तेचे भाशेन जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून हांव म्हणटा हांव विजयानसून विजयाचे वाटेक वयता. आमेन. आमी विजयानसून विजयाच्या वाटेक वयता. प्रेज द लॉर्ड. पण आजचे देवाचे उतर घे. पेद्रूचे पयले पत्र 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. पहिलं पेद्रूचे पत्र 2 वर आणि 11 वर. आणि देवाचे उतर पळयात कितें सांगता. तुम्ही परदेशी आणि वाटसुरी देखून. आमेन. इम्पॉर्टंट फुडचें लायन. आत्म्याचेर झूज करतात त्या कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात. आमेन. हे कितें म्हणटा. आत्म्याचेर झूज करता त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो तुमी सोडून दियात. सजमन घेयात. आमच्यो जे जिवीत आसा हे आत्म्याचेर डिपेंड आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जर आमचो आत्मो मेळ जालो जाल्यार आमची कूड पासून ऑटोमॅटीक मेळी जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सजमोन घेयात बाबा आमी एका कुडीन रावता आनी ह्या कुडीन 3 भाग जावन आसात. कूड, आत्मो आनी जीव. प्रेज द लॉर्ड. बॉडी, सोल अँड स्पिरीट. आमेन. आमी 3 भागांत रावता. सो ज्या वेळार तुमी तुमच्या कुडीन कितें वायट करतात तेचो इफेक्ट आत्म्याक बसता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी तूं आत्म्यान कितें वायट करता तेचो इफेक्ट तुज्या सोल म्हटल्यार जिवाक आनी कुडीक बसता. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. सो हय भागीरथ पेद्रू आमकां लक्ष हाडूंक सोदता ते म्हटल्यार आत्म्याच्या झुजाचेर. आमेन. आत्म्याचें झूज आसता, प्रश्नचिन्ह आसा, क्वेश्चन मार्क आसा. आत्म्याचें झूज आसूंक जाता. येस, आत्म्याचें झूज आसूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जांपल घे. लस्ट, कुडीचे पातक हे आत्म्याचें झूज जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें तें पळयात. जेजू क्रिस्तान म्हटला, तुम्ही ऐकला परतवार करूचो न्हू. हांवें परतवार करीत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार जबाबदारी. प्रेज द लॉर्ड. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमी भितरल्या भितर एका अस्तोरेचो आवडो घोडटात वा तेचे विशीं मनान तुमी चिंततात कुडीच्या पाताक करून तूं पोजाडपण करताय त्या अस्तोरे वांगडा. कशें शक्य आसा? प्रेज द लॉर्ड. कशें शक्य आसा? आमी तर त्या वस्तोरेक हात लावंक वचोंक ना, वा आमी त्या वस्तोरी सांगता कुडीचो संबंद ठेवंक वचोंक ना. आमी त्या दादल्या सांगता कुडीचो संबंद वचोंक ठेवंक ना. पळयात मागीर जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, कितें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितें जावन आसा? आत्म्याचें झूज. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका जर टायम मेळता जाल्यार हांव कंप्लिटली 1 म्हयनोभर पासून उलोवंक जाता हेचेर. आमेन. इतले आत्म्याच्या झुजाचे आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात मातशें आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 27 आनी थंय कितें बरयलां, सांगलेलें तें तुमी आयकलां. कोण म्हणटा? जेजू क्रिस्त म्हणटा. सांगलेलें तें तुमी आयकलां, परतवार करूं नाकाय, एडल्ट्री करी नाकाय. 28 लायन. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एका अस्तोरीचेर कामचारी दोळे लायत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन परतवार केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें इफेक्ट पडटा? हांव जर म्हज्या कुडीन ताका हांव स्पर्श करना ना, पूण बेश्टेंच हांव ताका नजरेन तेचे सांगता कुडीचो संबंद चित्ता जाल्यार हांव परतवार करता. येस. प्रेज द लॉर्ड. येस, परतवार करता. प्रेज द लॉर्ड. परतवार करता. येस, तूं परतवार करता. आनी त्या परतवाराक लागून तुजो आत्मो मेळो जाता. पळय, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता, ह्या वेळार जायत्या जाणांचे ते बॉन्डेज मोडटा. जायत्या जाणांचे बॉन्डेज मोडटा. तुम्ही मागीर पासून आयकतात, जेन्ना जेन्ना आयकताल्यात ना, ह्या वेळार ते लस्टचे स्पिरीट जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोडटा. हे स्पिरीट आतां पासून ना, 20 जनरेशन चलत येयला तुमच्या लागीं. हे स्पिरीट आतां पासून ना, 20 तुमच्या फॅमिली पासून चलत येयला आनी ते मोडटा. हेच्यार तुमी कितलो कंट्रोल करूंक सोदतात, पूण ते आज मोडटा जेजू क्रिस्ताच्यान. अशेंच घडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. समजून घेयात, ज्या वेळार आमी खंयच्या वस्तुरी सांगाताक नजरेन पासून चित्ता, हांव खंयच्या दादल्या सांगातात, खंयच्या दादल्या सांगात आमी चिंता, ना, तूं पाताक करताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तेजे पासत जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, तुजो उजवो दोळो तुका पातकान सुयोग घालता जाल्यार, एक दोळो, एक जर तुजी लज जर तुका पातकान सुयोग घालता जाल्यार वा पातकाच्या वाटेक व्हरता जाल्यार तो कोचून काड आनी भायर उडय. कित्याक आख्खी तुजी कूड येमखणांक उलोवंक वा हुलपोवंक उडोवंक घेवचे परस तुज्या एका सांद्याचो नाश जाल्लो तुका अदीक बरें. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें हेचेर वचना ना, पूण म्हाका आयज जें उलोवंक जाय, जो पवित्र आत्मा सांगता तेचे विशीं उलयता हांव. आत्मेचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात. प्रेज द लॉर्ड. आत्मेचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो खंयच्यो? सजमान घेयात म्हाज्या यंग भुरग्यान, यूथ भुरग्यान सजमान घेयात. ज्या वेळार आमी ब्ल्यू फिल्म पळयता न्हू, एक बुरसाटलेली पिक्चरां पळयता न्हू, ती जावन आसा आत्म्याची झूज. ज्या वेळार आमी वायट शब्द उलयता न्हू, ती जावन आसा आत्म्याची झूज. ज्या वेळार आमी स्मोकिंग करता न्हू, ती जावन आसा आत्म्याची झूज.
प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी आनीक खंयचे वायट वेगवेगळी उतरां चित्ता आनी ती करून भाशेन आमकां दिसतात न्हू, ती जावन आसा आत्मेची झूज. प्रेज द लॉर्ड. पळय बाबा, सजमान घेयात, आत्मेची झूज ही खूब म्हत्वाची आसा आनी हेचेर आमचो लक्ष आसूंक जाय. कित्याक त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात म्हणटा. पळयात, आत्म्याची झूज ही कुडीच्या वंडावणीन येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सजमाता, आत्म्याची झूज ही कुडीच्या वंडावणीन येता. सो फर्स्ट तुमी कुडीची वंडावणी सोडून दियात, आत्मो विजयी जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ही झूज आसा. झूज म्हटल्यार कितें सांगता भागीत पेद्रू कितें म्हणटा? झूज म्हटल्यार कितें? तुज्या वांगडा तूं स्ट्रगल करताय. तुका जायना ना, जाता, परतून वयताय, परतून सॉरी म्हणटाय जेजू, परतून येताय, परतून चुकी करताय. प्रेज द लॉर्ड. परतून जर अजून काजार जावंक ना आनी काजाराच्या आदी जर तुमी कुडीच्या पाताक करतात, परतून वयतात, परतून तशें करतात, ही आसा आत्म्याची झूज. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय बायबल कितें म्हणटा? त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी आमी ना दुसऱ्यांच्या जिवितार नजर मारता, आमच्या जिवितार नजर मारून खंय तरी इसारता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां दिसता हांव भायर आसा, हांव खंय तरी आसा, ओके, म्हाका म्हाजें लायफ फ्रीली जगोंक जाता. थोडीं जाणां म्हणटात हय म्हाका पळयना सारको कोण ना आसा. थोडीं जाणां म्हणटात म्हाजो घोव इंडियेक आसा आनी हांव भायर आसा, म्हाका जाय तशें करूंक जाता. ना. थोडीं जाणां म्हणटात म्हाजो घरकार भायर आसा, म्हाका हय इंडियेक जाय तशें करूंक जाता. ना. 2 Chronicles 16 कितें म्हणटा? देवाची नजर आख्खे पृथ्वीचेर आसा, तेजे दोळे आख्खे पृथ्वीचेर लागलेले आसा. तुका तशें करूंक जायना. ती आत्मेची झूज सोडून दियात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आत्मेची झूज. पळयात, आत्म्या सांगाताक एक झूज आसता. बायबल म्हणटा तशें करिनाका. जें कितें तुमच्या लायफान आसा तें सोडात. नातर तुका आत्म्या सांगाताक तूं झूज करीत रावतलय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, बायबल म्हणटा जितलीं जाणां जेजू क्रिस्ताच्या लागीं येयल्यान तितलीं जाणां जेजू क्रिस्ताक परिधान केला. परिधान केला म्हटल्यार कितें? तेका आमी रेवडला आमच्या जिवितान. आमेन. आमची आंगवस्त्रां जशी आमी घालता तशें जेजूक आमच्या जिवितान घालता. इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन. हे वेळार पळयात, एनॉयंटींग फ्लो जाता आमच्या जिवितान. जंय खंय आसात, ज्या ज्या वेळार तुमी हे उतार आयकतले, एनॉयंटींग फ्लो जातलें एका विजय भाशेन. आमेन. विजय भाशेन. जितलीं जाणां जेजू क्रिस्ताक घेतात तितलीं जाणां जेजू क्रिस्ताक परिधान करतात. परिधान करतात. आयज हांव जेजू क्रिस्ताक परिधान म्हटल्यार हांवें जेजू क्रिस्ताची आंगवस्त्रां घालून बसला. आतां तुमी आयकतात जेजू क्रिस्ताची आंगवस्त्रां घालून बसता. सो ही आंगवस्त्रां तुका केन्ना काडूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. सो देखून खूब इम्पॉर्टंट आसा आत्म्याची झूज करता. बायबल क्लियर म्हणटा 1 Corinthians chapter 3 verse 16, तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. हें तुमकां खबर ना. आमेन. देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता. सजमून घ्या, देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता. पळयात, ह्या वेळार जायती बॉन्डेजां मोडटात. हांव पळयता आत्मीक रितीन जायती बॉन्डेजां तुमच्या जिवितांतली मोडटाना. जायते भाशेची बॉन्डेजां मोडटाना पळयता. जायते भाशेची सामर्थ्य देवाचें रिलीज जाता. ह्या वेळार पळयात, जंय देवाची उतरां आसात थंय डिस्टन्स मॅटर करना. कितले लांब तुमी आसात तें मॅटर करना. देवाचें उतर रिमा उतर जावन आसा. आमेन. हेब्रेव चॅप्टर 4 verse 12 कितें म्हणटा जाणा? देवाचें उतर दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन ते मनशाचे सांदे दोशी करता, ब्रेन दोशी करता आनी भितर वचून रिकता. आमेन. सो पळयात, आयचे जे उतर जावन आसा तें हेंच जावन आसा. लक्ष दियात तुमच्या जिविताचेर. 1 Peter chapter 2 verse 11. आत्मेचेर झूज करता त्यो कुडीच्यो वंडावण्यो सोडून दियात. प्रेज द लॉर्ड. खूब म्हत्वाचें आसा आत्म्याचेर झूज. आमेन. पळयात,
तुमचे जिवीत एक सोबीत कायेचें आसा. तुमी म्हणटात कितें, ना म्हाका जाता, हांव पाताक करतलो आनी परतून वचोन हांव भक्सांनी मारतलो आनी परतून म्हाका पाताक करूंक जाता. ना ना, जायना. तुका पाताक करूंक जायना. कित्याक तुजी कुडीची जबाबदारी ही तुज्या देवान आसा आनी तुज्या कुडीचे अधिकार तुजो ना आसा. देवाचें उतर म्हणटा, व्हड किंमत दिवन आमकां तेणें विकती घेतल्या. देखून बागेंत पावलो म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय, पूण ख्रिस्त म्हज्या भितर जियेता. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, हे वेळा पासून, हे सोबीतकाये पासून तुज्या सोबीतकायेन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आनी ती सोबीतकाय घेवन आमी संतोश जाता. कित्याक आमचो राजा, आमचो सर्वेस्पर देव येवचो जाला. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.